म्हापसा न्यू बस स्टँडाचे जे रेड कंडक्ट केले त्याच्याबद्दल ब्रीफ करा. सो सकाळचे जे आम्ही चेक्स कलंगूट एरियान केल्ले आनी सकाळचे जाल्ल्या कारणान सकाळच्या टायमार खूब दुसरे वस्तू रॉ मटेरियल सप्लाय जाता. सो हेवूय फाटल्या दिसांनी आमी चॅक करताले ते आमी कंटिन्यू केल्ले आनी व्हेकल्स हाय रिस्क प्रॉडक्ट मिल्क प्रॉडक्ट्स ते व्हरताले तशी एक आमी एक 2-3 गाडयो चॅक केल्यो आनी एक बरी गजाल म्हणटा ती फाटल्या दिसांनी जे आमी एड्युकेशन केल्लें ते वेंडरांनी आतां इम्प्लिमेंट केल्लें आसा जी पनीर आमकां दिसती पडली दॅट वॉज विथ लेबल्स वॉज अ गूड थिंग एंड इन प्रॉपर स्टोरेज कंडिशन. सिमिलरली म्हापसा बस स्टँडारूय आमी आयज व्हेरिफिकेशनाक आयिल्ले आनी मॅक्सिमम वस्तू हांगा एज पर द नॉर्म्स फॉलो केल्ले आमकां मेळ्ळ्यो वीच इज अगेन अ पॉझिटीव आउटकम ऑफ द चॅक्स दॅट वी हॅव डन इन द पास्ट. हावेवर 1-2 वस्तू एक तर आमकां हांगा आमचे थोडे फ्रायड ऑनियन्स मेळ्ळे विदाउट लेबल जे एका बिर्याणीक यूज जाता ते. सो ताजेर आमी ते डिस्ट्रक्शनाक घेतल्या विथ द हेल्प ऑफ म्युन्सिपालिटी आनी आतां ज्या वेंडरान बूक केल्ले बागा ताका विजीट करून ताका इन्स्पेक्ट करून फुडली ताजेर ही कारवाई जाता. ऑलमोस्ट कितले पॅकेट जाल्ले सर? 18 पॅकेटां हाडलेली ती 10 kg ईच पॅकेट. सो ऑल आर डिस्पोज नाव? ऑल आर डिस्पोज. ओके येस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.